सर तो काप्रेस घरा कडलो रस्तो हा पळय सर्वीस रोडचो 4 महिन्या पयलीं इन्स्पेक्शन केल्लो मात अजून तेजे काय हे जावना. खरें आसा तुजें. दिगंबर कामत बाब जेन्ना PWD मिनिस्टर जाल्लो तेन्ना वी हॅड टेकन अ रिव्यू. इंजिनियरांची कात कशी दाट आसता आनी कॉन्ट्रॅक्टर कितलो दाट आसा ते हाजे वयल्यान दिश्टी पडटा. वी हॅव टोल्ड देम रिपिटेडली की हे रस्ते बारीक सर्वसामान्य मनशाक जो ट्रॅव्हल करता कॉम्यूट करता ताका त्रास जाता. 2 जानेवारी दे टूक अ डिसिजन टू डायवर्ट द ट्रॅफिक विथ क्लोजिंग ऑफ सर्टन लेन्स. तेन्ना आमची एकूच मागणी आशिल्ली की पयलीं वी कॉपरेट बट तुजे हॉट मिक्सिंग कंटेनर्स सगळे कंप्लीट करून घेयात मागीर फुडलें करतले म्हणून. आनी तांणी हायवे करून घेतला. काप्रेश्वरा कडलो तो रस्तो आशिल्लो तो आमी परत दिगंबर बाब कामतीक सांगिल्लें ताणें क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिलें इंजिनियराक की रोखडे फटाफट कामाक घे म्हणून. आय थिंक सर्टन थिंग्स एक्शन हॅज टू बी टेकन बाय PWD ऑन दोज एरिंग ऑफिसर्स एंड दॅट पर्टिक्युलर कॉन्ट्रॅक्टर. ह्या 2-3 दिसान समज जायना, आज कॅबिनेटा वेळार दिगंबर बाब कामती कडेन परत उलयतलो आनी ह्या 2-3 दिसां बरोबर समज जायना, आय थिंक आवर ओन पीपल वील गो ऑन द रोड्स टू एन्श्युअर दॅट अनलेस दीस स्मूदन्स आउट वी वील नॉट अलाउड एनी ट्रॅफिक डायवर्जन, नथींग टू हॅपन. ते थोडी हे इंजिनियर खंयच्यान येता हांव नको पूण तांकां ती कळ खबर आसपाक जाय जे कंटिन्युअसली मागतात. 4 म्हयने जाले मरे, 4 म्हयने जाले तो रस्तो आमी सांगता करून घे म्हणून. अशें कितें आसा हांव नको की इतलो डांबर कमी पडटा त्या रस्त्यार घालपाक. आनी तूं जें सांगता काल 2 दीस कंटिन्युअसली पीपल हॅव बीन कमिंग एंड कंप्लेनिंग ते त्या रस्त्यार आमकां त्रास जाता. धूळ आसूं बाकीचे गाडयो आसूं त्रास जाता, मान्य आसा, तूं म्हणटा सारकें आसा. आय वील एन्श्युअर दॅट टुडे आय वील टेक अप विथ आवर PWD मिनिस्टर. ताजे डायरेक्शन्स घेवन 2 दिसान समज तरी इंजिनियर ताजें आयकना आनी इंजिनियर इतले व्हडले जाल्या जाल्यार ताणें एक्शन घेवचें ताजे कडेन मागणी आसतली. आनी एट द सेम टायम आय वील एन्श्युअर दॅट आवर ओन पीपल इन पंचायतीक खूब त्रास जावंक लागला. बारीक बारीक लोक पंचायतीन वचून पंचायतीक कंप्लेन करतात अँड वी आर ऑन द रिसिव्हिंग एंड इन स्पायट ऑफ सपोर्टिंग देम. ना जाल्यार म्हाका दिसता आमकां ते येवन बंद करचें पडटा. पूण रोहन बाब हे काम जातले ते जातले पूण अशा तरेचे जे इंजिनियर आसा जे आयकत ना तेंचेर कितें एक्शनूय जावपा जाय अशें दिसना तुमकां? तुका दिसना? तुका दिसता तेच म्हाका दिसता. पण अशें कितें की मंत्रीक देखून आतां तिडकावला की बाबा हे काम करना अशें सकाळी फुडें एक असो प्रश्न विचारता तो लास्ट 2 दीस हांवूय आयकत आसा लोकां कडल्यान. आनी जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरान आपलें काम करपाक जाय, काल PWDचो हाजे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाच्या इंजिनियर उलयला आनी PWD कडेन उलयला. ती रॉ वॉटर पायपलायन दिश्टी पडटा द पायपलायन विथ द हायवे कॉन्ट्रॅक्टर इज पुटिंग इज बिलो क्वालिटी. ऑलरेडी काल हांवें पिंग करून कामतीक सांगला, चीफ इंजिनियर सांगला की इट इज बिलो क्वालिटी. आतांच पळय रॉ वॉटर भितर पायपलायन गेल्यार दिश्टी पडची ना, फुट्टकर तुमी रिप्लेस करतले खरें. ती पायपलायन आतां क्वालिटी चॅक करात म्हणून तुमी काल सांगला. सो ह्यो गजाली आमी करपाच्यो काय इंजिनियरी करपाच्यो, जबाबदारी कोणें घेवपाची? सो म्हाका दिसता थोड्यो गजाली ह्यो एखादी मंत्र्याकूय नजरे घेना आसतल्यो जे आज हाडून दितलो. ना जाल्यार आमकां म्हाका दिसता एज आमी पयलीं करताले आमकां पसून थंय काम करून घेता पर्यंत वी वील एन्श्युअर दॅट दीस ट्रॅफिक डायवर्जन सगळें बंद करपाचें. That I cannot comment. It is a PWD department. But I have got cooperation from Digambar Bab Kamat, who had given clear instructions. Second time सांगता करूच ताणें डायरेक्शन दिल्लें ते जावन समज इंजिनियर का तितली दाट आसा का ताणें पातळ करचें पडटलें तांची. हे फकाणां जाल्यां बारीक लोकांक खंय त्रास जाता समज इंजिनियरांक कळना आनी दे आर ओन्ली इंट्रस्टेड. आमकांय ब्रिज फ्लायओव्हर बेगीन कंप्लीट जाल्लो बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कॉमन कॉम्प्युटर्स. तुमी ट्रॅफिक डायवर्ट करपाक थोडे स्टॉप केले, आमी थंय कॉपरेट जाले. 2 तारखेच्यान तुमी सगळें बंद करता, आमी म्हणलें 8 दिसांत रिव्यू करया, बरें आसा. पूण रस्ते तुमी डायवर्ट करता आसतना जो 4 म्हयने मंत्री सांगता, PWD मंत्री सांगता, एक्स चीफ मिनिस्टर सांगता आनी तुमी अजून इतले लायटली समज घेता आनी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन काम करूंक शकना, आय थिंक दे समथींग सिरियसली रॉंग आनी दॅट हॅज टू बी एड्रेस्ड. आजूय मागतलो आमच्या PWD मिनिस्टर कडेन एक करपाक आनी ते इंजिनियर ताजें आयकना जाल्यार आमीच रस्त्यार दवरतले. ओके, थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.